26/11ची याद तसेच लोकांक वाटायल्ले सगळे जवानांची याद म्हण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान आर्गां ओंपली। 26 नोव्हेंबर 2008ची याद आयजूय भारतीयांक खास करून मुंबईकारांच्या आंगार काटो तसेच भयाचे वातावरण पातळटा। 26 नोव्हेंबर 2008 दिसा मुंबईत सेगीत 4 दीस चलिल्ल्या आकांतवादी हल्ल्याक लागून भारताच्या इतिहासातलो काळो दीस म्हूण वळखतात। आकांतवाद्यांनी मुंबईतल्या फामाद जाग्याचेर म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, ओबरॉय ट्रिडंट आणि ताज्यान 12 बॉम्ब स्फोट आणि फारपेट केले। या हल्ल्याच्या निमण्या दिसा म्हळ्यार 29 नोव्हेंबर 2008 दिसा नॅशनल सिक्युरिटी गार्डांनी ऑपरेशन टॉर्नाडो चालीक लायले आणि ह्या आकांतवाद्यांक ताज हॉटेलांतल्यान भायर काढले। या हल्ल्यांत परदेश आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसयत वट्ट 166 लोकांक मरण आयले। म्हादय धान्य घोटाळो, बेरोजगारी तसेच वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीन भाजपाचेर फोग काडलो। गोंय सरकार सगळ्या आघाड्यांचेर फेल जाला तेन्ना राज्यपालान ह्या विशयांत लक्ष घालचें अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमावान केल्या। म्हादयचो विशय सुटावो करपा खातीर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ तयार करपाची विनवणी ताणें राज्यपालाकडेन केल्या। राज्यपालांच्या गोंय संपूर्ण यात्रेच्या समारोप सुवाळ्यात ताणें हे मुद्दे मांडले। नागरी पुरवण खात्याच्या 11 गुदावांनी पडून आशिल्ली 242 मेट्रिक टन तूर दाळ कुशिल्ल्या प्रकरणात आता नवी माहिती उक्ती जाल्या। त्या वेळार 408 न्हय जाल्यार 800 मेट्रिक टन तूर दाळ हाडपाचो प्रस्ताव अर्थ खात्याकडेन गेल्लो, पूण अर्थ खात्यान ताका आक्षेप घेतिल्लो। 408 मेट्रिक टन तूर दाळीची पयली ऑर्डर दिल्या उपरांत ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्ल्यान हे विशींची माहिती कागदपत्रां वयल्यान मुखार आयल्या। कोविड काळात रेशन कार्ड धारकां खातीर वितरीत केल्ली 242 मेट्रिक टन तूर दाळ नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांनी पडून उरिल्ल्यान ती कुशिल्ल्याचे प्रकरण घडलें। शेनवारा बाणावलेच्या पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांनी बाणावले दर्यादेगेर रापण मारून भरपूर प्रमाणात नुस्तें धरलें। रापण मारून जाय त्या प्रकाराची तांणी नुस्तीं धरली। आमी नुस्तेकार समाजाच्या आसून दर्यार आमचो जल्म जाला। पारंपारीक नुस्तेमारी करप हो आमचो मुख्य वेवसाय अशी माहिती पारंपारीक नुस्तेकार पेले फेर्नांडीस हाणें दिली। भायर रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकता त्या होलसेल नुस्तें विक्रेत्यांनी नुस्त्याच्या मार्केटांत येवन सकाळी 6 ते 11 मेरेन नुस्तें विकचें अशें आवाहन मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीसान केलां। शेनवारा वास्कोच्या नव्या नुस्तें मार्केटाच्या बांदकामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो।
श्रम कायदो फाटी घेयात, म्हारगाय कमी करात, कामगार आणि शेतकऱ्यांची सतावणूक थांबयात आणि हेर मागण्यो करीत भारतीय किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी आणि हेर वेगवेगळ्या कामगार संघटनांनी एकठांय येवन शेनवारा दिवचले निषेध दीस पाळो. भारतीय संविधाना दिसा निमित्त हे आंदोलन केले. आयटक आणि सीटू या संघटनांच्या बॅनरा खाला केल्ल्या ह्या आंदोलनात वेगवेगळ्यो कामगार संघटना सयत शेतकार संघटनांनी वांटो घेतिल्लो. ते निमतान शारांत ही रॅली काडिल्ली. पेडणे तालुक्यातल्या हळण, कासरवळणे आणि चांदेल हंसापूर ह्या 3 पंचायतींच्या वेंचणुकां खातीर शुक्रार मेरेन 18 उमेदवारी अर्ज सादर केल्यात. शेनवार आणि सोमार अशे 2 दीस उमेदवारी अर्ज सादर करपा खातीर आसात. चांदेल हंसापूर पंचायत वॉर्ड 3तल्यान आदलो सरपंच तुळशीदास गांवस हांणी अर्ज दाखल केला. जाल्यार कासरवळणेच्या वॉर्ड पंचायतींतल्यान अवनी अनिल लाड हांणी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केला. सरकारी नोकऱ्यांत पारदर्शकताय राखतले अशें सांगपी राज्य सरकार रोजगार मेळावो आपल्या पक्षाचे कार्यावळी प्रमाण घेवन नोकरेक नेमणूक केल्ल्याची पत्रां दिता ही व्हड शोकांतिका आसा असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान केला. शुक्रारा म्हापशा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. कर्मचारी भरती खऱ्या अर्थान कर्मचारी निवड आयोगा वतीन जावपाक जाय, तशेंच ती फक्त गुणवत्तेचेर जावपाक जाय अशी तांणी मागणी ह्या वेळार केल्या. मराठी आणि हिंदी नाट्य आणि चित्रपट सृष्टीतलो फामाद नट विक्रम गोखलेन शेवटाक शेनवारा निमणो श्वास घेतलो. 24 तारखेक ते संवसाराक अंतरल्याची खबर मुखार आयिल्ली, मात ताच्या घरकान्नीन आनी चलयेन विक्रम गोखलेच्या मरणाची खबर ही फक्त वावडी आसा अशें जाहीर केल्लें. शुक्रार मेरेन पुण्यातल्या दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार चालू आशिल्ले. ते तांच्या ट्रिटमेंटाक हळूहळू रिस्पॉन्ड करपाक लागल्यात अशें दोतोरांनी कळीत केल्लें. मात पिरायेच्या 77 वर्सांचे शेनवारा तांणी हॉस्पिटलांत निमणो श्वास घेतलो. तांची भलायकी बऱ्याच दिसां सावन इबाडिल्ल्यान फाटल्या सुमार 15 ते 20 दीस तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आशिल्ले. ते भायर पडिल्ल्याच्या खबरेन नेटिझन्स तशेंच बॉलिवूड कलाकारांनी दुख्ख परगटायलां. तांणी हम दिल दे चुके सनम, हे राम, तुम बिन, भूल भुलैया, मिशन मंगल, हिचकी या सारख्या गाजिल्ल्या चित्रपटांनी काम केलां. तांणी केल्लीं नाटकां, मराठी तशेंच हिंदी सिरियलांतलीं कामां सदांच याद उरतलीं. अस्नोड्या एके बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी जोमून व्हरपी न्यू वाडे वास्कोच्या अशफाक कादर आणि हुसेन अब्दुल रशीद हांकां शुक्रारा कोलवाळ पुलिसांनी अटक केली. चोरी करपा खातीर तांणी वापरिल्ली पुलिसांनी स्कूटर जप्त केल्या. अशफाक हो कापी चोर आसा आणि राज्यांतल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी ताचे आड गुन्यांव नोंद आसा. तशेंच म्हापशेच्या पयलो वर्ग न्यायालयान तांकां 3 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्या अशी माहिती कोलवाळचो पुलीस उपनिरीक्षक सोमनाथ माजिकान दिली.
लोकांनी वेचून दिल्ले सरकार जरी भोवमतान असले तरी विरोधी पक्ष लोकशाये खातीर महत्वाचो आसा अशें राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई म्हणटा। राज्यपालांच्या फाटल्या कांय दिसां सावन सुरू आशिल्ल्या संपूर्ण गोंय यात्रेची शेनवारा समाप्ती जाली। हे निमतान राजभवनाचेर खाशेल्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। गोंयांतल्या विरोधी पक्षाचे आमदार बरे प्रश्न मांडटात। विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी उपराशिल्ल्या महत्वाच्या 3 विशयांचेर मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवप करतलो अशें ह्या वेळार राज्यपालान सांगलें। शेनवारा पेडणे वाठारांतल्या संत सोयरोबानाथ आंबिये महाविद्यालयाच्या जोड पालवान सोनू शेटगांवकर हांणी नाल्लाची हस्तकला कार्यशाळा आयोजीत केल्ली। ही कार्यावळ 15 दीस चालू आसतली। संत सोयरोबानाथ आंबिये महाविद्यालयाची पयल्या दिसा खूबशीं भुरगीं ह्या कार्यशाळेक वांटेकार जाल्लीं। फामाद बॉलिवूड एक्टर वरुण धवन हांणी शुक्रारा इफ्फीत रेड कार्पेटाचेर तांच्या भेडिया ह्या नवीन सिनेमाच्या टिमी सयत हाजेरी लायली। आपल्याक गोंय आनी इफ्फी खूब आवडटा अशें वरुणान सांगलें। ह्या वेळार तांणी सिने रसिकांच्या मागणे उपरांत नाच करून दाखयलो। इफ्फी म्हळ्यार सिनेमांत काम करपी तशेंच सिनेमा मोग्यांक मेळपाची भांगराळी संद अशें वरुणान ह्या वेळार म्हणलें। सैराट फिल्म दिग्दर्शक नागराज मंजुळे हांणी शुक्रारा तांचो फ्रेम ह्या नवीन सिनेमाच्या टिमी वांगडा इफ्फीत हाजेरी लायली। तांचो फ्रेम हो सिनेमा शुक्रारा इफ्फीत इंडियन पॅनोरमा विभागांत दाखयल्लो। हो सिनेमा पळोवपाक सिने रसिकांनी व्हड गर्दी केल्ल्याचे चित्र ह्या वेळार आयनॉक्सान पळोवपाक मेळ्ळें। नागराज मंजुळे हांचे सिनेमा वास्तववादी असतात म्हणून ते सिने रसिकांक आवडटात। इफ्फी म्हळ्यार संवसारभरांतल्या वेगवेगळ्या सिनेमांच्यो काणयो एकेच कडेन पळोवपाची संद। गोंयांत हो महोत्सव जाता म्हूण ताका आनीक म्हत्व आसा अशें मत एकदा काय झालं ह्या सिनेमाचे अभिनेता सुमित राघवन हांणी उक्तायला। जगभरात चलपी सिनेमांतले नाविन्य तशेंच सिनेमा निर्मिती विशीं इफ्फीत खूब कितें शिकपाक मेळटा अशें मत फामाद गायक तशेंच सिनेमा निर्मातो सलील कुलकर्णी हांणी ह्या वेळार उक्तायलें।
गोयचे जागृत देवस्थान म्हूण फामाद आशिल्ल्या कोरपाडे सत्तरीच्या श्री ब्राह्मणी महामाया देवस्थानाचो वर्सुकी दिवजोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या वाठारांतलो दिवजोत्सव गोंया सयत हेर राज्यांनी फामाद आसा। देखून गोंयांतले तशेंच हेर राज्यांतल्या लोकांनी व्हडा संख्येन येवन देवाचें दर्शन घेतले। ते उपरांत सवाशीण बायलांनी दिवजां पेटोवन देवळाक प्रदक्षिणा मारून पारंपारीक दिवजोत्सव मनयलो। म्हापशेचे जागृत देवस्थान आणि म्हापशेकारा वांगडा सगळ्या भक्तांचो राखणदार म्हणून फामाद आशिल्ल्या श्री देव बोडगेश्वरात भांगराचो दाणो दिवपाचो निर्णय देवूळ समितीन घेतला। उत्तर गोंयांतली सगळ्यात व्हडली जात्रा जावपाचो भोवमान आशिल्ल्या जानेवारी 2023 वर्सा देव बोडगेश्वराच्या महोत्सवात हो थाराव पुराय करपाचो हेतू समितीन घेतला आणि त्याच्या खातीर खर तयारी लेगीत केल्या। देव बोडगेश्वराच्या हातांतलो दाणो हो भक्तांच्या संरक्षणाचे प्रतीक। या भांगराच्या पट्ट्याचे अदमास मोल सुमार 51 लाख रुपयांत थारला। गोंयांत चलिल्ल्या कोळशाच्या ट्रान्सपोर्टाक बेजारून मुरगांव वाठारांतल्या शंकर पोळजी हांणी रस्त्यार लोटांगल घालून घेतले आणि सरकार नरभक्षी नराधम अशें म्हणीत सरकाराचेर फोग काडलो। मुरगांवच्या लोकांक ह्या कोळशान रावचें पडटा, कोळशांतूच स्वास घेवचो पडटा आणि फाल्यां आमच्या भुरग्यांकूय हाचे त्रास सामके सोंसचे पडटले अशें म्हणीत शंकर पोळजीन परतून एक फावट कोळशाक विरोध केला। नाटक हे समाज प्रबोधनाचे प्रभावी माध्यम आसा, तेन्ना नाटक हे फक्त मनरिजवण अशें पळयनासतना नाटकापासून सकारात्मक गजाली आपणावच्यो असो उलो दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी मारला। दिवचले पयल्या कोंकणी नाटक महोत्सवाचे उक्तावण केले उपरांत दोतोर शेटये उलयताले। ह्या वेळार राजभाषा शौचालनालयाचे सहाय्यक संचालक अनिल सावंत, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, दिवचल आणि साखळी कोंकणी सेवा केंद्राचे अध्यक्ष रुपेश ठाणेकार, कुटुंब संस्थेचे निलेश वातर्पेकार आणि हेर हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार कोंकणी खातीर वावर केल्ले यशवंत कामत खाडये, यास्मीन आग आणि विनायक गोवेकारांचो सत्कार जालो। 73व्या भारतीय संविधान दिसा निमतान पेडण्यां म्हालांत आंबेडकराच्या स्मारकाक आर्गां ओंपली। शेनवारा विश्वभूषण दोतोर बाबासाहेब आंबेडकर समिती गोवा वटेन पेडण्यां म्हालांत 73वो भारतीय संविधान दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। उपरांत पेडणे सरकारी रेस्ट हाऊसांत लेगीत बाबासाहेबांक आर्गां ओंपली। ह्या कार्यावळीचे उक्तावण मुखेल सोयरे श्रीरत्न बौद्ध महासंघाचे धम्मचारी सुमेध हांच्या हस्तुकी जाल्ले। ह्या वेळार संस्थेचे अध्यक्ष बाबलो आगवारेकार, भारतीय बौद्ध महासंघाचे अध्यक्ष अर्जुन जाधव, सावित्रीबाई फुले महिला मंडळ राज्य समिती अध्यक्ष वासंती परवार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्लीं।
भारतात शारांतल्या 15 वर्सां आणि ताचे वयर पिरायेच्या लोकांचे बेकारीचे प्रमाण 30 सप्टेंबराक सोंपपी वित्तीय दुसरे तिमाहीत 7.2% मेरेन देंवले, जे वर्सा आदी 9.8% आशिल्ले आणि लाखांनी लोकांक बेकारी केल्ल्या कोरोना महामारी उपरांत आर्थीक उदरगत टिकाऊ जाल्ल्याचे दिसून येता। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या 16व्या नियतकालिक कामगार बळ सर्वेक्षणाच्या आंकड्या प्रमाण शारांतल्या बायलां मदीं 15 वर्सां आणि ताचे वयर बेकारीचे प्रमाण जुलै सप्टेंबरात 9.4% मेरेन देंवले, जे वर्सा आदी 11.6% आशिल्ले। एप्रिल ते जून म्हयन्यात 9.5% आशिल्लो। शारांतल्या आकांतवाद मनीसपणाक धोको निर्माण करता। आयज 26/11 दिसा भारता वांगडा पुराय संवसारात ह्या हल्ल्यांत मरण पावयिल्ल्यांचो उगडास काडटा, अशें परराष्ट्र मंत्री दोतोर एस जयशंकर हांणी म्हणलें। संवसारभरांतल्या आकांतवादाच्या दरेका बळीचे आमी ऋणी आसात, अशेंय तांणी ह्या वेळार म्हणलें। आम आदमी पार्टीचे दिल्लीचे सरकार एका विशिष्ट धर्माकडेन तुष्टीकरणाचो राजकारण करता। भाजपाचो दिल्लीचो खासदार परवेश वर्मान आरोप केला। हे विशीं ताणें दिल्लीच्या वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळूय केल्या। फक्त मस्जिदींच्या मौलानाकूच कित्याक पगार दिवपाचोच आसा जाल्यार देवळांतल्या पुजाऱ्यांक आनी गुरुद्वारांतल्या ग्रंथीक तशेंच चर्चींच्या पाद्रींकूय दियात, अशें ताचें म्हणणें। भारतीय संविधान अस्तित्वात हाडपाचे श्रेय काँग्रेसीक वता, अशें दोतोर बाबासाहेब आंबेडकरान स्वता आपल्या भाशणांत म्हणिल्लें, अशें काँग्रेसीचो फुडारी जयराम रमेशान सांगलें। राहुल गांधीजी भारत जोडो यात्रा सध्या मध्य प्रदेशात आसा। संविधान दिसा निमतान भाशण करतना रमेश हांणी 25 नोव्हेंबर 1949 ह्या दिसाचे दोतोर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या भाशणाचे उदाहरण दिलें। आंबेडकराच्या भाशणांतल्या मुद्द्याचो उल्लेख करीत नरेंद्र मोदीचेर लेगीत तांणी टिका केली।